सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां. आयज खेरीत भाशेन आमकां ही खेरीत घडी जेन्ना आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालता. माडयेचेर आशिर्वाद घालप म्हणल्यार आमी जायते फावटी आयकलां खेरीत भाशेन जेन्ना फाल्यांच्यान आमची नोवेनां सुरू जातात तेन्ना खेरीत आसणे आमच्या बराबर आमचो पात्रोण सान फ्रांसीस शावेर आनी ताचे मजतीन आमी देवा लागीं जायते मागतले हांव, जायते उलयतले हांव, जायते सांगतले हांव. तशेंच देवाचें उतर आयकून आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आनिकूय एक सयेक घेतले. तर खेरीत भाशेन ह्या वेळार हो आशिर्वाद मागता आसतना आमकां जण एकल्याक देवाच्या पांयांशी येवंक आनी भाग्यवंताची मजत मागून ताच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करून जेजूक आमी सगल्यांक दिवंक आमकां कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझ्या बाबणीनो ह्या वेळार ओगीच रावून आमची सगल्यांची मागणी आनी आमचे आवंडे आमची चिंतनां आमी ह्या वेळार देवा मुखार हाडुया. आनीक हे माडयेचेर व ह्या फामाचेर आमी आशिर्वाद घालता आसतना आमकां जण एकल्याक देवाच्या हातान घालता आसतना आमी एकामेका पासत मागुया. जायते प्रश्न आमचे भोंवतणी आसात, जायते प्रश्न लोकांक तशेंच आमच्या देशाक आसात, ते सगळे देवा मुखार आमी दवरुया. मिसाचे भेटेन आमी आतां वांटो घेतले हांव आनी मिसाचे भेटेन आमी देवाच्या उतराचेर नियाळूय करतले. तर सगळीं बरोबर आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. बापा उतेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे तानेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. San Francis,
वेळासार गोंयच्या सांबाळूंक सोदाता गोपान तुझ्या ते परवा करून या संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागना मोसो तुजी कोताय मुनी लागली आमी सोमेस मागना मोसो तुजी कोताय मुनी लागली Page number 60, A. Sogli ekut samsha manka ponalia negun nami laita eklot samso somi ekut samso bavat ekut samso baudis eklot samso Dilma. आयज माडयेचेर आमी आशिर्वाद घातला आनीक नवेनाची आनी परबेची आमची तयारी सुरू करता आसतना आयचे इंतेसांव देवाक दिनवासून बॉस्को आनी एग्नेस टॅलिस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयतात तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ऑस्टीन वाज आनी मॅरिटन फेर्नांडीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया सेल्विन डायस हो एक तरणाटो खेरीत भाशेन पेरिगांत आसा आनी ताची सर्जरी सद्याक चालू जावपाची आसा देवान ताका वाचोवंक आनी ताका पेकोवणेचो हात लावंक ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया हे सगळी आमची मागणी आनीक एक पावटी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. रिचा बाबडीनो निमाण्या दिसांनी आमी आसा आनीक ह्या निमाण्या सुमानान खेरीत भाशेन निमाण्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता भोव करून आमचेर वायट येता तेन्ना आमी सगळीं थीर रावंक आयज आमकां उलो
तर ही थिराय सांबाळूंक आमी जायते फावटी चुकल्या, जायते फावटी आमचो भावार्थ थंड जाला वा हल्ला, असले आमचे चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक सारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासरपाक घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपसान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक व्हड आनी 8वीच खुणां पळयली. 7 देवदूत 7 खास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो खास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची शिरवंत सांपडलोली. तेन्ना कोंचेचो आनी उज्याचो एक दोरया कसो हांवें पळयलो. आनीक मनजातीचेर आनी तिच्या मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवां बदलेक दिल्ल्या आंकड्याचेर जैत वेल्लें तांकां कोंचेच्या दोरया सरशीं उबी आसलोली हांवें पळयली. देवान दिल्ल्यो किन्नोऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकराक मोइजेसाचें आनीक मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलें व्हडलें आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो प्रमाणीक आनी सत्यवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियेना जायत? तुजी तुस्ट करिनासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनीक तुजी प्रमाणीक कर्तुत्वां सगल्यांक थेवी. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोद पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा सोद पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्परा रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावलेन जैत व्हरून सोडवण दिली. जाबाब. सर्वेस्परा सोद पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. इस्रायलाच्या कुळिताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगडली. राष्ट्राच्या दोऱ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जाबाब. सर्वेस्परा सोद पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. दोर्या तोर उपोट बोरलाय, दोर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम बसता जिवांनी, तांचोय आवाज आयकून दी. नदीच्यो ताळयो पेटोवन पोरवत आदरून संतोसान. जाबाब. सर्वेस्परा सोद पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्पोर पळे आयलो,
आख्खे पृथ्वीचो तो मनसुंबी करूंक आयला. मनशांची नीत कोत्तलो आनी सोमेस पोरजांची न्यायान जोडटी जातली. जाबाब. सर्वेस्परा सोर्गता देवा, तुझी कर्तृत्वां कितलीं अजापाची. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बणकोणीन घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सयेक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेखून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज सांजेर आमची तरणाटीं भोव पवित्र संस्काराची भजवण हाची मांडावळ करतात आमचे इगर्जेन. आनी तांणी एक बरो सोबीत विशय घेतला, आर यू ऑन गॉड सायड? तूं देवाचे वाटेन आसाय? हो विशय कितें भाशेन देवाचे वाटेन आसपाक आयज आमकां गरज कितें आसा, वो देवाचे वाटेन रावत जाल्यार आमकां फायदो कितें आसा? कित्याक आमी रोखडींच आमचो फायदो पळयता. पयले सुवातेर आमचे भोंवतणी जायते तरेचें वायट आसा. जायत्या तरेच्या प्रश्नांनी आमी घुस्पल्लीं आसा. वो जायत्यो वस्तू आमकां समजोच नात. एके वाटेन आमच्या खासगी जिवितान घडये जण एकल्याच्या आमच्या जिवितान खासगी प्रश्न आसात, पर्सनल प्रॉब्लम्स. ताचेर आमी झुजता, ताचेर आमी स्ट्रगल जाता आनी जायते पावटी जायतीं कश्टवता, इतलीं कश्टवता की वी वॉन्ट टू गिव अप, सोडून दिवया, आनीक म्हज्यान जायना. असलीं उतरां जायत्या जाणांनी आमच्या मदल्यांनी घडये म्हणल्यार आसतलीं, म्हज्यान आनीक जायना, आय वॉन्ट टू गिव अप. दुसरे वाटेन आमचे समाजीक प्रश्न जे आसात, आमच्या पर्यावरणाचे प्रश्न जे आसात, आमच्या देशाचे आनी आमच्या ह्या संवसाराचे, ज्या संवसारान आमी जियेता, जो संवसार आमकां देवान दिला, ह्या संवसारान जायते तरेचे प्रश्न आसात. सगळे सुटावे करूंक घडये आमच्यान जायनात. आनी असल्या वेळार जायते पावटी हे प्रश्न जे समाजीक प्रश्न आसात थंय थोडे जाण हे प्रश्न मुखार व्हरपी, वो हे प्रश्न आनीक चडोवन घालपी, वो पाड घालपी एके वाटेन आसात. जाल्यार दुसरे वाटेन हे सांबाळूंक झुजतात, वो ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक सोदतात, तसले मनीस आसात. आनी तातूंत तिसरे भाशेचेय मनीस आसा, जांकां कांयच पडूंक ना, चलता, चलती का नाम गाडी.
तर भाव भयणीनो, आयची वाचपां केरीत भाशेन आमची नदर ह्या वाटेन हाडटात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ह्या सात बोडव्यांची खबर, जे 7 बोडवे 7 खास्ती घेवन आसात. निमाणे दीस आनी निमाण्या दिसांनी ह्यो 7 खास्ती खंयच्यो त्यो आयच्या वाचपान सांगूंक ना. पूण सगळीं जेन्ना आमी परतून पुनर्जीवन जाता आनी सासणाच्या राज्यान भितर सरता, तेन्ना आमी देवा वाटेन आमी वायटा वाटेन पावतले. जी कोण देवा वाटेन आसात ती त्या वैकुठान सदांची कुशालकाय सासणाची कुशालकाय भोगतली. आनी जी कोण वायटा वाटेन रावल्यात ती सासणाचें निसणटन भोगतली. हें आमी आयकून जाणा. तर भाव भयणीनो, आयच्या वाचपान हें तुस्त गीत हें विक्ट्री सॉंग, मोइजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत अशें म्हणून आमी आयकलां. देवाची तुस्त करता. कित्याक देव आपणा वाटेन जांकां आसा तांकां सगल्यांक जिवीत दिता. आपणा वाटेन आसात म्हणटात तांकां घडये आपल्या खासगी जिवितान ती कश्टवल्यान, प्रश्न आसात समजूंक ना, थोडे फावटी चुकल्यात आपल्या जिवितान, पूण देवाचेर तांचो खोल भावार्थ आसा, विस्वास आसा असल्यांक. जें कितें समाजान देवान रचलेल्या ह्या संवसारान जें कितें वायट घडटा, वायटाची पदवी आपूण वयर चडूंक सोदता, असल्या वेळार जीं कोण देवा वाटेन रावतात तीं ह्या वायटाचेर झुजतात. आनी देवा वाटेन रावप म्हणल्यार आयच्या संदर्भान भाव भयणीनो आमच्यान खेरीत भाशेन समजूंक जाता. जेन्ना वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमचे मुखार आसात, एके वाटेन जे कोण प्रश्न करतात ते आपले प्रश्न करीत आसात, आनिकूय प्रॉब्लम्स करीत आसात. जे भाशेन आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर गोंयचो आमकां म्हणटालो, वी वील टायर यू, आमी तुमकां कांसार कोत्तले. तुमी हें झूज जें मांडलां एनवायरमेंट सांबाळपाक आनी गोंयची सृश्टी सांबाळपाक, डबल ट्रॅकिंगाचेर आड, कोरशाचेर आड, तुमी करात तुमचें झूज, वी वील टायर यू. जाल्यार दुसरे वाटेन जे झुजारी आसात ते म्हणटात, वी वील एन्ड्युअर, आमी थिराय सांबाळटले, आमी झुजत रावतले आनी आमी जैतिवंत जाव पासून आमी तें सोडचे नात. ह्या दिसांनी सद्याक सांगें कितें जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. आमचे शेतकामती 2 म्हयनेहून अदीक जाले आपणाची शेतां बाटां सांबाळपाक झुजताले. ताच्याहून पयलीं मेलावलीं तशेंच जाल्लें. ही IIT हाका लागून, IIT नाका म्हूण न्हय, पूण जे सुवातेर नाका, आमची जमीन पिड्ड्यार जाता थंय नाका म्हूण झुजपाचे हे शेतकामती थीर रावले. आनी आतां सांगेचो MLA आसा, ताणें आपले स्टेटमेंट बदलीत रावपाक पडटात. पयलीं ताणें म्हणलें कशेय भाशेन कितेंय करात हांगाच बांदतलो IIT, सांगें जो जागो नेमलेलो सरकारान हांगाच बांदतलो. आनीक आमचे हे शेतकामती झुजले, एक्टिविस्ट झुजले. आमकां सेंटराक धांवन एक ऑर्डर आयली की हो जागो आतां सारको न्हू. आतां तोच MLA आपलें स्टेटमेंट बदलता. हिंगाचो जरी तर गव्हर्मेंट शिफ्ट करता जाल्यार सांगेच तो IIT येतलो. बरें, आनीक थोड्या दिसांनी हो स्टेटमेंट आनीक बदलपाचो आसा. थिराय सांबाळल्या ह्या शेतकामत्यांनी, थिराय सांबाळल्या जे कोण आपली जमीन सांबाळपाक सोदता तांणी, आनी थिराय सांबाळटा तांकां भाव भयणीनो जैत मेळटाच. घडये इल्लोसो वेळ जाता. हें आमच्या खासगी जिवितानूय आमी पळोवपाक शकता. जायते भाशेचे आमकां जेन्ना प्रश्न आसात तेन्ना इन्स्टेड ऑफ गिव अप, सोडून दिवया अशें म्हणून सोडचे बदलेक कोण घट रावतात तांकां जैत मेळटा. तर असल्या वेळार जेन्ना आमी डिफिकल्ट टायम, हार्ड टायम्स म्हणलेले तातूंत आसा, खूब मारेकार दीस, तातूंत आमी घट रावतली हांव कशीं, तातूंत घट रावतली हांव जाल्यार जें आयज आमच्या तरणाट्यांनी हो विशय घेतला, आर यू ऑन गॉड सायड, देवाचे वाटेन तूं आसा जाल्यार तुज्यान जैतिवंत जावपाक जाता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो जेजून हें सरळ सांगलां. हे निमणे दीस जेन्ना येतात तेन्ना तुमकां कश्टां येतले, तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करतले, बोणकोणीन घालतले, राजा राजपालांच्या मुखार व्हरतले, तुमचेर केसी घालतले, तुमची नांवां पिड्ड्यार करतले, तुमकां सांपडावंक सोदतले, हें सगळें जातलें म्हूण सांगलोलें तें भाव भयणीनो जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. तर असल्या संदर्भान जो कोण थीर रावता तो साल्वार, जो कोण थीर रावना आनीक वायटा वाटेन वेता आनी कांयच जायना म्हूण बरें तेंच करया म्हणून त्या वाटेन वेता ते सांडटले.
तर ही थिराय भाव भयणीनो आमकां आयज मागुया आनी ही थिराय सांबाळूंक जेन्ना जेजून आमकां हें आश्वासन दिलां चिंतचें न्हय आदी फुडेंच कितें म्हणटलो कितें सांगतलो हें पयलींच चिंतूंक नाका पूण तूं जरी तर स्वता वाटेन उबो आसाय तूं जरी तर बऱ्या वाटेन उबो आसाय तूं जरी तर अनितीचेर जैत व्हरूंक सोदताय जाल्यार विस्वास दवर थीर राव त्या त्या वेळार कितें कितें उलोवचें आनी कशें उलोवचें तें हांव तुमच्या जिबेर घालतलों पवित्र आत्मो तुमचे जिबेर घालतलो तर होच आमचो विस्वास भाव भयणीनो घट धरून आमी थीर रावया निचेव करुया वय आमी निमण्या वेळार पासून थीर रावतले आमचो जीव काडीत जाल्यार पासून आमी थीर रावतले आनी ही थिराय सांबाळपाक आमकां जेजूच्या जेवणान वांटो ह्या पासो तो उंडो आनी सोरो जो हे पृथ्वींतलो घेतलेलो आसा तो ह्या आल्ताराचेर आतां जेजूची कूड आनी रगत खरी कूड आनी रगत आमकां जावन मेळटा तर ह्या जेवणान वांटो घेवन आमची थिराय सांबाळूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36 C18 Nikudo somorpita Amchi mona somorpuya Atmikundo toyar kota Amchi toyar korya आमी तुका दिन वाचता तुझ्या उदाहरण Nita karus petoita Ami amchi chinbetoya Krista rogoto kondita Io kami aiki samya दाखवालेंदिलान मनशाची वावरान करता Sokiche wontoyar satle Buktan maruk lagi sorya Krista rogot piwon satle Acha otmeak dados korya म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानांक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचेर नांवी येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. प्रश्न सगल्यांक आसा आनी ह्या प्रश्नाचेर जैत व्हरूंक आमकां थिरायेची गरज. जाल्यार प्रश्न कसो सुटावो जातलो, कोण सुटावो करतलो हें कुशीन दवरून फकत एकूच प्रश्न, आर यू ऑन गॉड सायड? तूं देवाचे वाटेन आसाय? जाल्यार थिराय सांबाळ आनी हेच थिरायेन सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरये तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. दोगा देगांचाना मोदे, कोरेन सांगता तुया वासा, मोच्या नावान एकठांय जाल्या. दोगा देगांचाना मोदे, कोरेन सांगता तुया वासा. तुझे नाव घेता तुका मान दिता, काळजांत सोगली तुका वंदिता. आमचे मोदे राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. दोगा तिगा जाणां मोदे, खरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. दोगा तिगा जाणां मोदे, खरें सांगता तुया वासा. तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल करून, संतोशान सोगली तुका वाकांता. आमचे मोदे राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. दोगा तिगा जाणां मोदे, खरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. दोगा तिगा जाणां मोदे, खरें सांगता तुया वासा. सोमी म्हणटा, सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरले. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बाबणीनो, फाल्यांच्यान आमची नोवेनां सुरू जातात. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स, नोवेन मीस आनी सेरमांव
आनी साल्व आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. जोण एकल्याक जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती सगल्यांनी जबाबदारी पाडची. भोव करून तुमचो वाडो तुमचे समुदाय जेन्ना ही मांडावळ करपाक आसा तेन्ना सगल्यांनी मिसळ जावंक आनीक एक फावटी तुमकां सगल्यांक उगडास करता. मीस सुरू जावचे पयलीं 5 वाजता कुमसार जावपाक सोयेग आसतलो. कुमसाराची तयारी करून आमी हो सोयेग घेवया. तशेंच आयज सांजे 7 वाजता आमची तरणाटीं ही मांडावळ करतात. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण हांगासर येवन जाता तितल्यांनी वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. सांजेर 7 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240 U20. San Francisco